ओके 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 सॉरी आमच्याकडे व्हडलें ना न्ही ऑफिस कितें करपाचें तें आतांच पांडुरंग उलयतालो मातशें व्हडलें घेवन ओके कॉल आयज कितें जालें की हांव मातसो सगळें बिजी आशिल्लो आनी कितें आसा कोर्ट केस जी आशिल्ली एक म्हणजे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां गोंय राज्यान डेव्हलपमेंट जे भारतीय जनता पक्षाचे डेव्हलपमेंट आनी मुख्यमंत्री आनी हे सगळे आमी सगळे जे डेव्हलपमेंट करता आमी पळयलां की अशें आहा की सगळे गोश्टी डेव्हलपमेंट करपाक वेगवेगळे गोश्टी करचे पडटा आयज तुमी पळयता की डबल ट्रॅकिंगाचे कोण तरी उल्लेख करता डबल ट्रॅकिंगाचे तो रेल्वे ते जे कोण विरोध करताले आनी जे कोण लिडर ते आयज असेंब्लीन ना पण आयज तेच लोक आयज ते रेल्वे आनी कोंकण रेल्वेचो वापर करून आयज कोंकण रेल्वेच्या माध्यमांतल्यान सगळे लोक तेजो वापर पूर्णपणे करता आयज आमी एक लक्षांत दवरूंक जाय जेन्ना पावर ग्रीड आनी हे सगळे गोश्टी हाडटा आनी आमी पळयता की दमनार प्रोजेक्ट जे येता ते दमनार प्रोजेक्ट हे फॉरेस्ट न्हू ते सगळे वेवस्थीत विचार करून गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे सगळे घेवन आमी पळयता की गोंय राज्यान जर तुमी इतले डेव्हलपमेंटाचो विशय करता जाय ते हॉटेलां येता जाय ते लोक रावपाचे सोयी सुविधा वेगळे तरेन जाता ते पावराचे रिक्वायरमेंट जे गोंय राज्यान आसा त्या तरेन आमकां पळोवपाक जाय की त्या तरेन आमकां वेगळे तरेन विचारधारा करपाची गरज आसा आयज एक हांव सांगूंक सोदतां की जाय ते लोक बोव मारता आमी पळयता की कांय ठरावीक लोक आहा तांकां दिसता की गोंय राज्यान डेव्हलपमेंट जावपाची गरज ना डेव्हलपमेंट जावंक जाय जाल्यार हांव म्हणना की सगळे आमी जे करता ते सारके आसतले काय सगळे खंय तरी वयर सकयल जावं पूण एक लक्षांत तुमी घ्या जे लोक इतले बोव मारताले जे लोक इतले म्हणटाले की बाबा आमी 17(2) सेक्शन कॅन्सल करता तर कोर्ट हेज अपेल्ड 17(2) सेक्शन 17(2) सेक्शन अपेल्ड केल्ले आसा तुमी जेन्ना हांव पळयलें की खुबशे म्हणजे मिडियाचे भाव जे आहा ते सडनली कोणी तरी एक काडले की 17(2) स्ट्रक डावन जाला म्हणून 17(2) स्ट्रक डावन जावंक ना 17(2) आहा तशें आहा कांय गोश्टी आमी जे केल्या ते कोर्टान अपेल्ड केल्ले आसा कांय गोश्टीचे इंटरप्रिटेशन वेगळे केल्ले आसा की हे गोश्टी करपाक जाय आमी जेन्ना आमी कितें करता आनी 17(2) आमी कितें करताले ऑपरेशनलायज जेन्ना आमी केले तेजेन एक पॅरा आशिल्ली ती पॅरा आतां ते परत आमकां घालचे पडटले ते पॅरा ती पॅरा तेन्ना ते लॉ डिपार्टमेंटान आनी कोणी कितें सांगलें ते काडपाक जाय म्हणून आनी ते एक्चुली गरज आशिल्ली आयज आमी पळयता की इवन रिजनल प्लॅन जो केल्लो त्या रिजनल प्लॅनान जायते त्रुटी आहा आनी त्रुटी जर सारके करपाक जाय म्हणून आमी ते 17(2) हाडली कित्याक 17(2) हाडपाचो उद्देश एकूच आशिल्लो की लोकां कडेन एक आदार नाशिल्लो की कोणा कडेन वचून सांगपाचें आपले जर चुका केल्या आपले जर एरिया जर रिवर्ट केल्ली आसा ते करेक्शन करपाक कितें करपाक जाय तर हे सगळ्या गोश्टीचेर हांव डिटेल वचना मिडियाक हांव एक सांगूंक सोदतां की 17(2) सेक्शन हे जे लोक म्हणटाले आमी 17(2) सेक्शन रद्द करतले ते 17(2) सेक्शन रद्द जावंक ना आमचे भितुरले आमी आयज ठरयल्ले आसा आमी रावल्ले 230 कोर्टांनी डिटेल हे दिल्ले आसा कांय गोश्टी कोर्टांनी एक्सेप्ट केल्ले आसा कांय गोश्टी कोर्टान सांगले हे सारक्या रिजनल प्लॅन आमचो बेस प्लॅन रिजनल प्लॅन बेस प्लॅन असल्या कारणान आमकां रिजनल प्लॅनानूच वचपाक जाय तुमी आयज पळयतले की 39A आमी जो हाडला ताका ऑब्जेक्शन सजेशन आनी सगळे गोश्टी आमी हाडलेले आसा आनी सगळ्या गोश्टीच्या माध्यमांतल्यान कोणाक जर कितें करपाक जाय ते आमी पब्लीश करून 30 दिसाचो टायम दिता म्हणजे तो मनीस वचून ते कितें ऑब्जेक्शन सजेशन कितें घालपाक जाय घालून मागीर आमची कमिटी ते स्क्रुटनायज करून ते फुडें व्हरपाचो ते प्रयत्न करता 17(2) हेज्यान जे रूल रेगुलेशन एंड गायडलायन जे आसा ते स्लायटली तेजेर हांव विचार करता कोर्टान जे सजेशन दिल्या आनी एक लक्षांत घेवंक जाय की कोर्टान जर एक झटक्यान जर कितें करूंक जाय आशिल्लें आमकां ते वेळ दिवपाचें नाशिल्लें आमकां 6 वीक टायम दिल्ले आसा सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच करपाक आनी थंयच्यान आमकां रिलीफ घेवपाक एक आमी एक लक्षांत घेवंक जाय आमकां विकास जाल्लो जाय बॅलन्स डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तुमकां आनी येता सांगता आनी हे जे लोक जे सांगता ठरावीक आमी पळयता की ठरावीक लोक जे सगळ्या गोंय राज्यान सगळे तरेन वेगळे तरेचें डेव्हलपमेंटाचें काम हांवें पळयलां तुमच्या ट्विटराचेर आनी कितें कोण न्यूज चॅनल आनी कोणी कितें दिल्या हायलायट करून दिल्लें आसा एक लक्षांत घ्या गांवां गांवांनी तुमी आयज गांवांन रावतात गांवां गांवांनी जर तुमी पळयल्यार तुमी पळयता की लोकांक वेगळे तरेची राहणीमाणीची सोयी सुदारपाक वेगळ्या तरेचे तांकां सोयी सुविधा जाय हो आमचो नेने आयज वाळपय रावता वाळपय तुवें पळयल्यार परिस्थिती आयज सगळी बदलपाचो आनी प्रयत्न केला बरोबर आहा काय ना आनी थंय सेमी अर्बन एरिया ताका थोड्या वेळान डिक्लेअर करपाक टायम लागचो ना जेन्ना तूं त्या तरेची सोयी सुविधा हाडटा पूण आमचो प्रॉब्लम कितें आहा आमचो प्रॉब्लम चडसो थंय वायल्ड लायफ सँच्युरीन इतर काय घालता तुका डेव्हलपमेंट करपाक थोडो एरिया गावता थोडे एरिया
गावल्यार आमकां वेगळे तरेन विचार करून तें करपाची गरज आसा. जें कितें आयज हांवें पळयलां तें ऑर्डर वाचून म्हणून तुमकां हांवें सांगलें, नाल्यार हांव जर उलोवंक ना लोकांक दिसतलें कितें खरेंच कितें तरी जालां काय कितें. कांयच जावंक ना. आमी सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच करता. मुकुल रोहतगीक आमी ऑलरेडी ब्रीफ केल्लें आसा. मुकुल रोहतगीत आमचो मॅटर सुप्रीम कोर्टान व्हरतलो. तो व्हरताना आमी बी आमच्या मनान कितें आसा आनी हायकोर्टान जें कितें दिलां, एक लक्षांत घ्या, ज्युडिशरी हांव खूब मानतां आनी आयज जजान कितें सांगलेलें आसा आनी जजान कितें इंटरप्रिटेशनाचें सांगलेलें आसा की कांय कडेन तें वेगळे तरेन तें इंटरप्रिटेशन आनी ऑपरेशनलायज वेगळे तरेन करपाची गरज आसा. तें वेगळे तरेन ऑपरेशनलायज करपाक प्रॉब्लम ना. म्हणूनच आमी 39 हाडले. 39 हाडल्या उपरांत ऑब्जेक्शन सजेशन आनी लोकांक जर कितें करपाक जाय ते ऑब्जेक्शन सजेशनाचो जो पयले जे आशिल्ले ते आमी इम्प्लिमेंट केल्ले आसा. करेक्शन हे जावंक जाय आनी हे सगळे गोश्टी आमकां करपाक कांयच हरकत ना. आमी एक लक्षांत घेवंक जाय की हे जे लोक जे म्हणटाले की आमी सेक्शन 17(2) आमी कॅन्सल करता. 17(2) हॅज बीन अपहेल्ड बाय द कोर्ट. 17(2) जे ते वचूंक ना. सेक्शन आसा ते सांगता की रूल रेग्युलेशन आनी गायडलायन ते ट्वीक करपाची गरज आसा. ते कशें ट्वीक करपाची गरज आसा तेणी सजेशन केल्लें आसा तें आमी स्टडी करता. ते स्टडी करून आमी मागीर सुप्रीम कोर्टान मागीर आमचो विशय जे कितें आसा ते आमी मांडपाचो आमी प्रयत्न करतले. आमकां 6 विकाचो टायम दिल्लो आसा आनी कोर्टान आपले ओन डिसिजन स्टे केल्ले आसा 6 वीक. म्हणजे आमकां वेळ गावतलो सुप्रीम कोर्टान वचपाक आनी सुप्रीम कोर्टान वचून आमी आमचें जें कितें आसा, आमचे सरकाराचें कितें मत आहा तें मांडपाक. एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की डेव्हलपमेंट इज अ ऑनगोईंग प्रोसेस आनी डेव्हलपमेंट आय स्ट्रॉंगली बिलीव दॅट एज अ फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑल्सो दॅट डेव्हलपमेंट हॅज टू बी अ बॅलन्स डेव्हलपमेंट. आमी एक करता, तुमी तर ठरावीक गोश्टी केले ते ठरावीक हायलायट केले, तुमकां बी कळचें ना की कितें चल्लां तें. 3,550 स्क्वेअर मिटर ती सर्वे नंबर, तेजी इतली एरिया कितें जाता तें तुमकां थोड्या दिसांनी सांगता हांव. आमी आयज इस्रो आनी तरेतरेचे आमी एरियल मॅपिंगाच्या माध्यमांतल्यान आमी घेतलेलें आसा. आयज ह्या तरेचे मॅनग्रोव जे आहा ते 3,350 म्हणजे तुमकां ते म्हणटा न्ही तुमी लोक मॅनग्रोव मारता आनी ते कन्स्ट्रक्शन करता. हे 3,550 सर्वे नंबर आयज अंडर स्टडी. ह्या 3 म्हयन्या भितर ते हांव नोटिफाय करतलो इंटू मॅनग्रोव रिझर्व. आनी जर हे कोण म्हणटा कोर्टान की बाबा आमी डिस्ट्रक्शन आनी हे तरेतरेचे शब्द वापरले गेले ते सारके न्हू. आयज ते अशें म्हाका दिसता की अशी एक लॉबी आहा की गोंयांचो विकास जावं न्हय, डबल ट्रॅकिंग येवं न्हय, मागीर दमनाराचो प्रोजेक्ट येवं न्हय, आनी कितें येवंक न्हय. पयलीं कोंकण रेल्वे आशिल्ली, मागीर मोपा आशिल्ली. आयज तुमी सगळे मोपाच्यानूच वयता न्हय सगळे खंय गेल्यार. आयज तेजो फायदो गांवच्या लोकांक जाता न्हय. हे सगळे गोश्टी तुमी विचार करूंक जाय. न्यूज आयले म्हणून तेजें कांय व्हडलें ना. कोर्टाक आमी मानता, ज्युडिशरीक आमी मानता, त्याच बरोबर तेणी सजेशन दिल्लें आसा. सद्या खातीर तुमी हे स्टेचेर दवरा आनी आमी जे सजेशन तेणी कोर्टाच्या ऑर्डराचेर दिल्लें आसा तेजेर स्टडी करपाक आमी आमचे सुप्रीम कोर्टाक लॉयराक आमी दिल्लें आसा. तो जे सजेशन करता, जर तेणी आमकां सजेशन केलें की ह्या तरेन तुवें वचपाक जाय, तर ह्या तरेन वचून आमी ते सगळे गोश्टी आमी कोर्टाक मांडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हे आयजची परिस्थिती. दुसरी गोश्ट, 3,550 सर्वे नंबर आमी आयडेंटिफाय केल्या मॅनग्रोव रिझर्व करपाक, पण ते एक्झॅक्टली मॅपिंग करून ते कशें कितें करपाचो आमचो प्रयत्न. सॉल्ट पॅन एंड इनएक्टीव सॉल्ट पॅन आमी दिवचे ना कितेंच कन्स्ट्रक्शन करपाक. हे सॉल्ट पॅन आनी इनएक्टीव सॉल्ट पॅन्टाचे बी व्हडलो विशय लोक ते भरून काडटा आनी मागीर तेजेर बिल्डींग बांदता. ते आमी दिवचे ना. आनी त्याच बरोबर आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसा की ग्रेडियंटार आमी कितेंच दिवचे ना. जर कोणी तरी ग्रेडियंट चॅक करून ते दिल्यार मागीर तो गोश्ट वेगळी. हे जे आतां कोर्ट केसाचे जे निर्णय आयला, कोण तरी म्हणटा की विक्ट्री ऑफ द पीपल आनी ते कांय, आनी हांवें पळयल्लें आसा ते कोण तरी राजकारणाचो उपयोग करूंक सुद्दां म्हण तेणी बी ते कोर्टाची ऑर्डर वाचपाची गरज आहा. कोर्टाची ऑर्डर वाचल्यार मागीर तेणी तेजेर स्टेटमेंट दिल्यार कांय हरकत ना. आनी ऑलरेडी आमी गेले 2 वरां आमी आमच्या लॉयराक सांगलेलें आसा तें वाच आनी आमकां सारकें एक्सप्लेन कर कितें आहा तें. आयज आमी ते सुप्रीम कोर्टाक आमी ठरयल्लें आसा, नोट ऑलरेडी मूव केल्लो आसा की आमी सुप्रीम कोर्टाक आमी तें व्हरतले. एक लक्षांत तुमी परत मिडियाचे भाव आयल्या की 6 weeks टायम हॅज बीन गिवन. There the court has stayed its own order so that we get time to go to the Supreme Court and place our view. By the time we go to the Supreme Court and place our view, lot of things will happen. There are multiple things the government has options of doing. And we will work within the framework of the advice given by the judiciary.
we will also try to understand what has been told to us. And same time, they have not said that you cannot make corrections and all. The methodology, what you should adopt in terms of the rule regulation and tweaking of the rule regulation, we will examine it. And accordingly, we will place it before the Supreme Court. And then accordingly, we will take it forward. एक तुम्ही एक लक्षात घ्या, Section 17(2) stays. And Section 17(2), what the court has said is that they are staying or they are removing the rules, regulations and guidelines so that we are able to frame in a different manner. But for now, 6 weeks time is given to us to approach the Supreme Court, and we are approaching the Supreme Court. We will have a battery of lawyers that will approach the Supreme Court, take up the state stand. There are people who are affected, they may also go to the Supreme Court, and we are as a state here to protect and see that balanced development takes place. And also we will see that everything that we have done in the we have seen that when 16B came, 16B got stuck for 4.5 years. People investor sentiment also is to be protected, the environment also is to be protected. योगा फॉरेस्ट मिनिस्ट्री मी माझ्याकडे हा त्याच म्हणून तुमकां सांगलेलें आसा की 3,550 सर्वे नंबर आमी मॅनग्रोवान घालपाचें आमचो प्रोसेस चाललेलो आसा. आमी ते नोटिफाय करपाचें प्रोसेस चालू केल्लो आसा. ॲक्टीव एंड इनएक्टीव सॉल्ट पॅन्स तेजेर बी आमचें काम चालू आसा. पूण कोर्टान जे निर्णय दिला आमी सदांच ज्युडिशरीक मानता, आमी सदांच ज्युडिशरीक सलाम करता. कित्याक judiciary is ultimately supreme in terms of whatever the interpretation, whatever the advice and whatever the directions they give us, we will go by that direction. But today we must say that the Section 17(2), I'm very happy that Section 17(2) has been upheld by the court, but as far as the rule regulation is concerned, they have said, and they have not said that correction cannot be done. They have said to use the regional plan as the base plan, which has been used, and the correction can be done. But same time, the further interpretation will be taken up to the Supreme Court. We are not going to wait for 6 weeks. I think by next week we are going to the Supreme Court. We will put our point of view. We will also put our strategy in front of the Supreme Court, and we will also take the advice of the Supreme Court. We will also integrate the advice given by the judges of the High Court, respectable and the senior judges of the High Court who have said. So we will integrate both these things, put a point of view to the Supreme Court, so the Supreme Court then accordingly can interpret and tell us exactly what we have to do. As far as 17(2) section is there, I am only appeal to the media. तुम्ही जेन्ना न्यूज कितें येता न्ही तुमी सोमतेच छापून काडटा. अरे 17(2) रद्द केलें, 17(2) रद्द केलें. मागीर आमकां मागीर सांगचें पडटा बाबा 17(2) रद्द करूंक ना. रूल रेग्युलेशन जे कितें आहा आनी गायडलायन्स तेणी ते ट्वीक करपाक लायिल्ले आसा म्हणून ते तेणी स्टे केल्ले आसा. सेक्शन 17(2) चे कांयच जावंक ना. सेक्शन 72 आमी हाडलेले लोकांच्या हितान हाडलेले, लोकांक आवाज दिवपाक, नाल्यार लोकांक रिजनल प्लॅनान करेक्शन करपाक आवाज नाशिल्लो. पूण आयज कोर्टान जे कितें सजेशन केल्या, कोर्टान जे कितें डायरेक्शन दिल्या, आमी तें आनी आमी सुप्रीम कोर्टान आमचो विशय कितें मांडपाचो तें आमी मांडपाचो आमी प्रयत्न करतलो. आनी हांगा कांयच ना. कितें आसता केन्ना केन्ना कितें जर जालें तर केन्ना केन्ना चेंजीस जर जाता, कितें कितें वेगळे तरेन मॉडॅलिटी वापरपाची गरज कांय हरकत ना. That's why there is something called judiciary. Judiciary tells you and you have to obey that particular thing. And luckily, in today's time, the court has been kind enough to give us 6 weeks time to approach the Supreme Court. If the court was not wanting to give a direction straight away, they would have straight away given the order. They have given us 6 weeks time to approach the Supreme Court to get relief for the state, which we are doing. So there is nothing wrong. We have to face realities of life, and we have to also say that as far as the Minister for Town Planning, that balanced development in the state will take place. जर कितें खंय ट्वीक करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय की ह्या ट्विकींग एंड रूल रेग्युलेशन आमकां आनी स्पेसिफीक आनी वर्डींग आमकां चेंज करपाक जाय, कांयच हरकत ना वर्डींग चेंज करपाक. आनी जें आमकां दिसता की तें वर्डींग आनी तें ट्विकींग ऑफ द पॉलिसी जें करपाक जाय तें आमी करतले. करतले म्हणजे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट. खबर ना म्हाका एक्झॅक्टली. तुम्ही सगळे पेटिशन वाचता न्हू, ते पेटिशनाक दिया म्हणून सांग. आनी एक सांगता, पेटिशन ते सगळें बरें आहा, पण एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय, कोर्टान आमकां सांगलेलें की आनी म्हायती दिया म्हणून तेच पेटिशन गेल्ले. ते जेन्ना पेटिशन आमी गेले आयजचे दिसा तुमी जर पळोवंक गेले त्या हिशोबान गेल्यार 0 जमीन कन्वर्ट जाल्या म्हणून सांगपाक काय हरकत ना. कारण ते फायनल नोटिफिकेशन खंयच घालूंक ना. तुम्ही एक लक्षात घेवंक जाय, जेन्ना कोर्टान आमकां सांगलें की आनी इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय, आमी अग्री जाले न्ही आनी इन्फॉर्मेशन दिवपाक, परत नोटिफाय केलें आनी फायनल नोटिफिकेशन येवंकूच. फायनल नोटिफिकेशन जेन्ना येना
आणि हे जे तुमचे कोण कोण बोव मारता आमी तांकां मारून दी, नो प्रॉब्लेम. त्यांनी मागीर शिकपाची गरज ते नव्यान न्ही, ते नवी भुरगे तांकां आमकां 20 वर्सां जाल्यां कितें. I am interpreting exactly what the court has said. Don't take any words from my mouth. I am only saying what is been said. And आनी दुसरी गोष्ट कितें आहा की आमकां सगळे गोष्टी विचार करून करचे पडटा. आमकां सगळे गोष्टी विचार करतना आमकां विचार करून करपाक जाय. आमी हांगा एक लक्षात घे, जज अँड द ज्युडिशरी is one of the most powerful verticals of the nation, and we are here to go by what they say. At the same time, I am very happy that the judge and the court and the bench has given 6 weeks time to the state government to put its view across to the Supreme Court, and they have stated their own decision and are allowing us to go to the Supreme Court. So by the time we go to the Supreme Court, a lot of things will happen in 6 weeks. A lot of things can happen. We may bring a different type of policy. Let us see how it happens. सर, असं कोर्टाने एक अनेक शेरा मारला की जी झोन चेंजिंगसाठी जी टेक्निकल कमिटी होती ती योग्य काम नाही चुकीचं आहे. त्यांनी सांगितले I didn't want to take that decision at that point of time. That's why we appointed the Supreme Court. That power rests with the board. Board cannot delegate its power. So now we will not delegate the power. The board will decide on all these things. So what's the big? एक लक्षात तुम्ही घ्या, हांवें माझे पावर आणि एक्सपर्ट्साक दिल्या. ते जर चुकीचे आहा ते हांवूच एक्सपर्ट जाता आनी करता. जे सजेशन्स हायकोर्टान दिला ते सजेशन्स चेंजेस करून तुका आतांच सांगलें, सुप्रीम कोर्टान हांवें तुका चेंजीस करून वयता म्हणून सांगूं ना. हांवें सांगलें तेणी कितें सांगलां तें लक्षांत घेवन मागीर आमी जेन्ना सुप्रीम कोर्टा कडेन वयता तेन्ना आमचे लॉयर आमी तेंच्यांनी कितें सजेशन केलें तें सगळें लक्ष दिवन मागीर आमी सुप्रीम कोर्टान वयतले. It is important to respect the view of the judiciary. The court has not disposed the matter, so Doesn't matter. it is still pending. Why do you see a need to go to the Supreme Court? No, that is my. Can't this be remedied? No, that is not. The High Court court has given us option to go to the Supreme Court. So whether we go to the Supreme Court, at the moment we are going to the Supreme Court, and that does not mean that we will not take the view of the judiciary. I have said very clearly the respectable judges and the judiciary, what viewpoint they have taken, we will go with that viewpoint also. No, it does not mean that we will not go by what they are saying or not going. But I cannot disclose all my strategy. No, not card. This is not a game. It is a view. They are respectable. Their judiciary is the most respected vertical of society. I respect them, and we have to respect them. And what way we go and what we take from here and what we want to add there and what we want to place there, there is a big 6 weeks period in which for us to do it. And as far as investor sentiment in the Goa in the state goes, we are here to protect investor sentiment. Same time, we have to respect the view of the judiciary. We have been given time to go to Supreme Court. We'll go. एक सांगा म्हाका सर, तुम्ही आता ओके तुम्ही सुप्रीम कोर्टात वतले पण जो हायकोर्टान पळय जो एक आदेश दिला तेका लागून तुमचे एफर्ट्स मातशे हे जाले ना, रोल बॅक जाले अशें दिसना म्हाका काय ना. मातशे पिछे हाडले लास्ट तुमचे एफर्ट्साची ना एफर्ट आनी फुकट गेले एफर्ट्स अशें ना दिसना. ते तुका दिसता, म्हाका काय दिसना. दिसना. म्हाका इतलेंच दिसता की ज्युडिशरीक आमी मान दिता आनी ज्युडिशरीन जे कितें सजेशन्स कांय गोश्टीचेर केला तेजेर ट्वीक करपाक काय हरकत ना. पूण तें हांव करतलो काय कशें करतलो काय कोणाची एडवायस घेवन आमकां करपाक जाय तें आमकां करचें पडटलें आनी करपाक कांयच हरकत ना. You spoke about this 3,550. 3,555 survey numbers in the next 3 months will be notified as mangrove reserve. I'm only asked the Government of India agency to re-verify and correlate. So there will be no escape from those 3,555 survey numbers. That is my decision, and that decision I will again discuss with the Honorable Chief Minister and my party president, Mr. Damu Naik, that this is my view, and their view also has to be taken. After all, I belong to a particular national party. I must see that their view is also But taken. if you bifurcate north and south, how much is the area north and south? तेच एरिया तुका आतांच सांगले रे केन्झील, ते एरिया एक्झॅक्टली कितली हा ते एरियाक आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची एजन्सी अपॉयंट करपाची आमी प्रोसेस चालू केला. सर्वे नंबर आयडेंटिफाय केला पूण ते एक्झॅक्टली एरिया कितें हा ते करपाक आमी घेतलेले आसा. पूण हे नोटिफाय जातले आनी जर कोणी आनी त्या कायद्यान जे आमी हाडटा आनी जे आमी नोटिफिकेशन हाडटा ते जर कोणी तोडपाक गेले तर तेजेर भयानक अशी फायन आनी त्याच बरोबर आमी वेगळे तरी एक्शन्स आनी सेक्शन्स आमी घालतले म्हणजे ते कोण ते करपाक फुडें वचचो ना. आता हे मॅटर सगळ्या कोर्टान आसा करून सगळे इन प्रोसेस बी आता तुका स्टँडस्टील कित्याक उरलो न्ही. कित्याक तूं टेन्शन घेता रे? ते हांव मंत्री तूं इतलो टेन्शन कित्याक घेता? हय, GMCन विजीट केल्ली आनी GMC आयज कितें हांव सगळें GMCन भोंवलो म्हणून जायना. हांवें ठरयलां की एक डिपार्टमेंट
गपचूप सरप्रायज करून त्या डिपार्टमेंटान कितें चल्लां, त्या डॉक्टरांचें कितें मत आहा तें हांवें घेवपाचें हांवें केलें. आयज म्हाज्या स्वताच्या पयशाच्या खर्चान हांवें ती AC लाय म्हणून सांगलें. आमी सरकाराच्या प्रोसिजराक रावना. हांवें तांकां म्हाज्या मनशाक जो AC लायता ते भुरगीं आहा ती ल्हान भुरगीं NICU PICU भुरगीं आहा, तांकां एअर कंडिशनाची गरज आहा, टेम्परेचर कंट्रोलाची गरज आहा. हांवें ऑलरेडी म्हाज्या मनशाक आमी आमचे फ्रेझेल अरावजो म्हूण आहा तेजे हेल्थाचे सगळे पळयात, तिका हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की हे सगळे आयज AC ताबडतोब आमी हे सगळे घालपाची गरज. फुडले 2-3 दिसां भितर हांवें एक 15 AC म्हाज्या खर्चाक हांवें घालपाचें हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. भुरग्यांचो जिवनाचो विशय आहा, ते टेम्परेचर कंट्रोल आसूंक जाय. ते रिपेर जातलें आनी ते फुडें वयतलें म्हणून तशें हांव रावूं शकना. हें म्हाजो स्वभाव तो. आयज देवान म्हाका सहकार्य केल्लें आसा, देवाचो आशिर्वाद हांव करूं शकता तें हांव करतलो. लोकांच्या हितान जें कितें आहा तें आमी करतलो. पूण त्याच बरोबर तो जो विंग आहा ते विंगाक म्हाज्या मनान आहा की तें कितलेंय बेगीन जाता. कित्याक वुमन एंड चायल्डाचो आमचो ब्लॉक करपाचो आमचो पयलींच्यान आमचो प्रयत्न आशिल्लो. वुमन एंड चायल्ड ब्लॉक जाय म्हणजे इंटिग्रेटेड ICU, PICU, NICU आनी विमेन एंड डिलिव्हरीचे सगळे एका ब्लॉकान आमी तेन्नाच्यान आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक आमी प्रपोजल घातलेले ते हांव पर्स्यू करता. पूण हे जेन्ना अशे गोश्टी जाता हांवें इवन आमच्या MSक बरोबर घेतलेले आसा. प्लस आमी एक नवें डायरेक्शन दिल्लें आसा CMOक कॅज्युअल्टीन. जेन्ना PHC CHCतल्यान एक मनीस येता हॉस्पिटलान आनी तेजी ECG चेंजीस आसा ते कॅज्युअल्टीन ताका व्हरपाचो ना. कार्डिओलॉजी वॉर्डान तुमकां सोमतो व्हरपाक जाय. अरे हांवें ताका विचारले एक प्रश्न, अरे हांव एक मंत्री आहा, ओके, म्हाजे ECG म्हाजे हार्ट बी सामकें यंग आहा, ते तुमी चिंता करूं नाका. म्हाज्या हार्टान ECG बी चेंजीस बी कांय जायना. ते ECG तूं म्हाका वळखता इतल्या वर्सां जाला. हांव कोणाक सांगता ते सांगता रे म्हाजे काही जोडा तुवें तयार केलां न्ही तें काळीज. आतां तें आतां जालां तें तशें. आतां तुवें पळोवंक ना की आतां हांव कांयच उलयना म्हणून. पूण एक लक्षात घे, ECG चेंजीस जेन्ना जाता, आतां फाल्यां पेडण्याच्यान मनीस आयलो, ते ECG चेंजीस जे मनीस जाला ते नोटिफिकेशन गव्हर्मेंटान डायरेक्शन दिलां ते CMOक आनी आमी मेडिकल सुपरिटेंडंट आनी डीनचे नजरेक हाडून दिल्लें आसा की ते पेशंट ताका तुमी कॅज्युअल्टीन व्हरपाचें ना. त्या मनशाक तुमी सरळ कार्डिओलॉजीन वचूंक जाय. त्या दीस हांवें आमचे जायत्या भुरग्यांक आमी ट्रान्सफर करून आमी कार्डिओलॉजीचो वॉर्ड ओपन केले. अनदर 63 बेड्स आनी वॉर्ड नंबर 63 आनी एक 30 बेड्स आमी ऑपरेशनलायज केल्ले आसा. इतल्याच खातीर ऑपरेशनलायज केल्ले आसा कारण हे भुरगे अरे ECG चेंज जाता, तो उरतलो काय ना, तो फाल्यां कोण जबाबदारी घेतलो. ताका मेडिसिनान घालून मागीर तेजे नंतर कार्डिओलॉजीन घालपाचें हें कसलो न्याय जालो. आनी म्हणूनच हांवें तांकां डायरेक्शन दिलें. हांवें स्ट्रिक्ट सांगलां CMOक, म्हाका जर असली केस परत गावली हांव सरळ सस्पेन्शनाचे ड्रायव्ह हांव परत एकदां चालू करतलो. कारण लोकांच्या जिवनाचो तुजे फॅमिली मेंबराचो फाल्यां ECG बदलला आनी तूं ताका पणजे हाडटा, ताका 1-2 वरां हांवें थंय अरे तेजें कितें जातलें, हृदय तुका सांगून बंद पडना. तेन्ना तें एक्शन जावपाची गरज आहा. म्हणून ताका थंयच्या थंय आमी कार्डिओलॉजी वॉर्डान आमी तांकां डायरेक्शन आनी हे सगळें आतां हांवें गव्हर्मेंटाचे थ्रू डायरेक्शन दिवपाचें चालू केलां. PNRC पेडियाट्रीक न्यूरो रिहॅब तेजे पोस्ट जे थंय आसूंक जाय ते दुसऱ्या डिपार्टमेंटान केल्या. आयज ते ल्हान भुरगे, हांव ते ल्हान भुरग्यां वांगडा आयज बसून आशिल्लो पळोवपाक की कितें चल्लां तें. अरे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भुरग्यांक दिवपाक हे डिपार्टमेंट बेगीन दिवपाची गरज आहा. हे कितें 2-2 म्हयने ते काडटा ते एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भुरग्यांक दिवपाक. ते आई वडील तांकां घेवन भोंवत आसता. ते कितें ते ह्या तरेन सरकार चलूं शकना. सरकारान खंय तरी अक्कल घालपाची गरज आहा. ते सरकार म्हणजे म्हाजी अक्कल बी सारकी चलपाक गरज आहा न्ही की अशें घडटा. हांव मंत्री आसा त्या डिपार्टमेंटाचो म्हणून हांव मुद्दम गेल्लो पळोवपाक की बाबा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेटाक लोक म्हणटा 2-2 म्हयने लागता. कित्याक लागता ते 2-2 म्हयने? आयज तुमी एक लक्षांत घेवंक जाय, हे सगळे गोश्टी बेगीन जावंक जाय. दॅट चायल्ड रिक्वायर्स हेल्प. That child has to be given help. The parents cannot be going for pillar to post put with recommendations to get a disability certificate. आयज आमी पेडियाट्रीक न्यूरो रिहॅब सेंटर हांवें तुमकां पयलींच सांगलेलें आसा. म्हाजे जिवनान जें कितें परिवर्तन जालां त्या आदाराचेर हांव त्यो गोश्टी हांव लक्ष घालतां. डॉक्टर जुवारी म्हणून मुंबयचो आहा टॉप स्पेशलिस्ट पेडियाट्रीक न्यूरो रिहॅब डॉक्टर, हांव ताका मेळपाक वचपाचो ह्या दिसांनी. ताका मेळोन हांवें ताका विनंती करपाक की 1 म्हयन्यान एकदां तरी यो, म्हणजे ते बुटॉक्साचें इंजेक्शन आमी ते सगळे गोश्टी आनी इवन एक पुटो मनीस आशिल्लो ते स्प्लिंट्स करपाक भुरग्यांक ते आमी फ्री ऑफ चार्ज गोवा मेडिकल कॉलेजान न्यूरो रिहॅबान आमी दितले. म्हणजे जशे भुरगे वयर सरता ते स्प्लिंट्स आमी तांकां आमी फ्री ऑफ चार्ज आमी ते दिवं शकतले. म्हणजे ते वॉकिंग आनी हे सगळे गोश्टी आनी तेंचो पॉस्चर हे ऑल दीस वील बी मेंटेन. टावन प्लॅनिंग आसाच
पण टावन प्लॅनिंग बरोबर हेल्थ डिपार्टमेंटाचे ज्या तरेची उदरगत करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा हे आमी करता. आनी तुमी ते हायलायट करूंक जाय की खंयच्याय डॉक्टरान ECGचे चेंजीसाचे पेशंटान ताका जर कार्डियाकान धाडूंक ना ताका आमी सरळ आमी भायर मारतले. आनी हे हांवें स्ट्रिक्ट सांगलां आतां सांगलां डॉक्टरांक की ते करपाची गरज आहा. सर ती सर्टिफिकेट 2 महिने लागता कित्याक ते मेळ्ळें तुमकां? सांगलें न्ही, बसलां हांव घेवन. पूण रिजन कळ्ळें कित्याक? रिजन कळ्ळें म्हणजे ते तेंचो एक प्रोसिजर आसता, ते पयलींचो तो प्रोसिजर जायना. अरे 1 आठवड्या भितर ते दिवंक जाय डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट. कितें आहा तें व्हडलें? सर पण आयज इतले प्रत्येक मनशाचे भुरग्याचे वेगवेगळे पॅरामिटर्स ते चॅक करता आनी ते चॅक करता जाल्यार एक दीस दिवन तांकां एक 20-20, 25-25, 30 भुरग्यांक क्लियर करपाची गरज आहा. पण इतले लॅब्स कशे की आयज तुमकां अरे वचचें लॅब पडटा अरे लॅब म्हाका एक सांग, तू रावता खंय? नाही राव मातसो. राव रे तू राव. आयज तू म्हाका एक सांग, तू रावता खंय? ओळ गावता. तुजी घरान रूम कितल्या? सांग रे मातसो. 3 रुमां. तू 3 रुमान कितले फावट पावता? रोज पावता? भोंवत आसता न्ही. तशें म्हाका बी भोंवचें पडटा सगळें. आमचे कडेन रूम 3 ना, ते हॉस्पिटल ते. तितून अशें काम करता पळय तशें कांय आसना. तुमी बरोबर आहे रे, पण घरा आयक रे, आयक रे कॅन्सिल घरान बी लक्ष दिवंक ना जाल्यार खंयची तरी हँडल सारकें चलनासता, खंयची तरी बल्ब पळयता ते लक्ष घालचें पडटा न्ही. पण ते घराचे हँडल यू कॅन गिव एन एग्जांपल फॉर आमच्या हांगा बी आहा न्ही. आतां खंयची तरी लिफ्ट चलना, कितें करतलो? मंत्री तुमीच न्हू सर. मंत्री हांव आसलें म्हणून कितें सगळें मंत्रीच्या हातान नासता. ते प्रोसिजर आसता ते. आयज हांवें म्हाज्या खर्चाक ते एप्रिशिएट तरी करा. म्हाज्या खर्चाक 15 एअर कंडिशनर लायता. हांवें म्हाका कोणी सांगलां ते भुरगीं ती म्हाका ते पळोवन वचो, ते ल्हान भुरगीं तेंचे टेम्परेचर कंट्रोल आसूंक जाय. डॉक्टर म्हाका सांगता ते आसूंक जाय. इट हॅज टू बी टेम्परेचर कंट्रोल. सर प्लीज लूक एट द एअर कंडिशन. एक चली लेडी आयिल्ली आयज, तुमकां आयज आमचे ट्विटरार दिसतले, ते ट्विटरार घालपाक म्हणून न्हू ती आयिल्ली. ती पयलीं काम करताली. शी डिलिवर्ड एट द एज ऑफ 49. दॅट नर्स शी टोल्ड मी बाबा तुजें सगळें बरें काम चल्लां पूण हांगा AC आसूंक जाय. The child, it impacts that child and that growth of the child if the temperature control is not proper. तो आशिल्लो, तो पडत ताका धाडून घातले ते दोन्ही नर्सीन. पण मेन म्हणजे तुमी लक्षांत घेवंक जाय की हे सगळे गोष्टी जे आमचे जाता आमकां वेगळ्या तरेन विचार करपाक जाय. मिडिया तुमी सक्रीय आनी तुमी कितेंय बरयल्यार हांव तुमकां सदांच सलाम करता, कित्याक मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तुमी जे आमचे नजरेक हाडटा ते आमी वेगळ्या तरेन लोकां फुडें व्हरपाचो आनी एक्शन तेजेर घेवन काम करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. And you have not come and seen the children because you can't, everybody is not allowed inside. You look at the children. Some children are even 700 grams. Some children, what our doctors are doing is amazing job they are doing, but they require that backup. We require, like Devi Shetty's hospital having about 40-50 bedded these incubators. आता तांकां कितें जाय, हांव जेन्ना वयता हांवें ठरयलां ते स्पॉट चेकिंग करतना एक डिपार्टमेंट वायज आमी ते करपाची गरज आहा. म्हणजे देन यू गेट अ बेटर आयडिया एक्झॅक्टली वॉट्स हॅपनिंग. टुडे सडनली आय वेंट टू द कॅज्युलिटी and there I found out, I pulled up both my medical superintendents. They are good officers, but they also have to understand that this has to be implemented. You cannot not implement it. हे सगळ्या गोष्टी जावपाचे. आयज आमचो अंकुश देसाय इंडोक्रायन बरो काम करता, तेजो स्टाफ कमी आहा. कितें करतले? स्टाफ ताका बॅकअप दिल्यार तो वेगळे. आयज डायबिटीज इतले वाडल्या गोंया राज्यान, तेजेर लायफस्टायल कंट्रोल वेगळ्या तरेन ताका जाय न्ही सपोर्ट. सो म्हणून तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की स्टाफ तुमी आमचो नेने आसूं काय कोणी आसूं ताका विचार, ताका केन्ना फोन केला काय विचार. हांव कांयच ना. तुमी जे बरयता ना तो आपल्या बरयता न्ही ते कितें आसल्यार मेन म्हणजे कितें आहा की तुमी जेन्ना बरयता हांव कांयच उलयना, तेजेर आमी एक्शन घेता. पयर कोणी 108 उल्लेख केलो, हांवें ताबडतोब शोकॉस नोटीस धाडून दिल्या. आमकां आयज परत सांगता VIP मुवमेंट खातीर आमचे 10 एम्ब्युलन्सीस ब्लॉक्ड आहा. आमी कांयच करूं शकना. दॅट इज बाय टेकिंग देम ऑफ द रोड. So I have put a proposal to Honorable Chief Minister. I will talk to him. I will take time from him, sit with him, and request him that we need 100 ambulances in the state of Goa. 10 we should be blocking for VIP movement, while 90 we should use basically on the street so that our response time is less. I have got a plan, like I said, the state cares, and this plan will be a successful plan. I know what I have to do, and there are various agencies that are helping us with various modalities. ते तुमकां प्रेजेंटेशन दिवन तुमकां अभिमान दिसतले की आमच्या राज्यान ह्या तरेचे गोष्टीचेर काम चल्लां म्हणून. त्याच बरोबर टावन प्लॅनिंगचे संबंधीत प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लो. आमी बॅलन्स डेव्हलपमेंटाचेर आमचे भर आसतले. ज्युडिशरीक हांव सदां रिस्पेक्ट करता, पूण त्याच बरोबर आमकां ज्युडिशरीन आपले ओन डिसिजनाचेर स्टे हाडून
6 वीक आमकां जे दिल्ले आसा तेज्यान खुबशे वेगळे तरेचे मॉडिफिकेशन ट्विकींग बी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. मुख्यमंत्री आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्षाक बी दोगांक कॉन्फिडन्सान घेवन हें काम म्हाजें केलें वयतलें, कित्याक हांव ह्या भारतीय जनता पार्टीचो मंत्री आहा. पूण म्हाका एक्चुली तुजे ते कोण कोण तुमी कांय चॅनलान ते इतले बरे हायलायट केल्ले आसा की कांय लोकांचे चुकीचे गोश्टी बी तुमी हायलायट केल्ले आसा. नो प्रॉब्लम, तांकां विधानसभेन योग्य उत्तर हांव दितलो. Sir, we have been surprised with the health department. In coming days, will we be able to see the surprise within TCP department anytime? Of course, fine officers, and you must understand TCP म्हणून ते सगळे गाजता सगळीकडे. पयलीं कोणाचे शॉप ओपन आशिल्लें म्हाका खबर ना, पूण म्हाजें शॉप ओपन ना रे बाबा. हांव लोकांक मदत करता. तूं बी फायली हाडून दिल्यार मिडियान हांव क्लियर करून दिता तुमकां 24 वरां. उदकाचो इश्यू जालो पळय. अरे ऑलरेडी तेजेर PWD पत्र बरयलां आनी तेजेर आनी म्हाका उलोवंक लावं नाका. ते ऑलरेडी जेन्ना जेन्ना इश्यू येता म्हाज्या मतदारसंघान ते इश्यूचेर, आनी ते सेन्सस टावन आहा, हांवें ऑलरेडी प्रपोजल घातलेलें आसा की एडिशनल PWD कडल्यान आमकां 24/7 तुका खबर आहा गांजेच्यान ते येवंक जाय. ते जेन्ना येतले ते सगळे विशय सॉर्ट आउट जातले. पूण कोणाचोय विशय आसूं, म्हाजे कोणी तरी ओपोनंटाचो बी इश्यू आसूं, इट इज बींग अक्नॉलेज्ड. कॅन्सर हॉस्पिटल खंय पावला? फर्स्ट फ्लोर. फाल्यां तुमकां फोटोग्राफ्स बी शेअर करता. ऑलरेडी फर्स्ट स्लॅब घालून जालो आनी 6 स्लॅब उरले. कितलो टेप लागतलो पुराय? इलेक्शनाचे पयलीं, मतदानाचे पयलीं ते कमिशन जातले. दाखयता तुम्ही हे म्हाजे हात देवान दिलो. लोक सिग्नल समजू शकता. आज अशें आशिल्लें, अशें न्हू. आता दाखयलो भिरांत.